प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आयचे वर्तमान जावन आसा लुकाचो 21वा विसवोर वोड 1 ते 4 पर्यंत. लूक चॅप्टर 21 वर्सेस 1 to 4. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. धोर्मपेटेन आपले दाण देणे घालताली त्या आस्तीक मनशांक जेजून चोत्रायेन पडयली. आनी कोण एकले गोरीब दोळदिरे विधवेकूय 2 लॅपटॉन घालतना ताणें देखली आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, हे गोरीब विधवेन सगल्या परस अदीक घालें. तर आनी समेस्तांनी आपणाक ओगळे आसले तांतले काडून देवाक समोर पिल्या दाना मोदें घालें. पूण हिणें आपणाक उणें आसलें तांतलें आपल्या जेवणा खाणाक निबेल जाय आसलें तें घालें. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच आयकलां तातूंत आमी पळयता एका विधवे बायलेन आपलें देव मंदिरान दान भेट घातलें. आनी जेन्ना लोक देव मंदिरान आपलें दान भेटयतालो, जेजू थंयसर आसलो देव मंदिरान आनी तो पळयतालो कशे भाशेन गिरेसलो खूब दुडू घालतालो. आनी त्या दिसा एक विधवा बायल फकत 2 लॅपटॉन, 2 लॅपटॉन म्हणजे ताका चड वालोर नासलो, 2 लॅपटॉन देव मंदिरान आपली भेट घालता. आनी भाव भयणीनो, जेजू कितें म्हणटा? जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा, हांव तुमकां खरेंच सांगता, ही गोरीब विधवेन सगल्या परस अदीक घालें. भाव भयणीनो, समजा एक गिरेस्त मनीस येयलो आनी ताणें सुमार 1 लाख इगोर्जेन भेटयलें. आनी कोण दुसरो येयलो आनी ताणें फकत 100 रुपया घातले. आमी आतां जी भायल्यांतल्यान पळयता, हो समजा कोण एकठांय करता, तो कितें म्हणटलो? अरे, ज्या मनशान 1 लाख दिलो ताणें खूब भेटयलें आनी ज्या मनशान 100 रुपया घातले ताणें कितें घातलें? थोडें घातलें. पूण आमी नोको की ज्या मनशान जायत शकता, ज्या मनशान 100 रुपया दिले ताका तो जोडटा फकत 500 रुपया आनी त्या 500 रुपयांतल्यान ताणें 100 रुपया काडले. आनी भाव भयणीनो, मनशांक 100 रुपया इतलें मानूंक ना. मनशांनी ज्या मनशान 100 रुपया घातले ताचें नांव वयर काडूंक ना. पूण देवान तें पळयलें, कित्याक 500 रुपयांतल्यान 100 रुपया दिवपाक इतलें सोंपें न्हय. पूण त्या मनशान जे 100 रुपया घातले ते काळजांतल्यान ते देवाक भेटयले. आनी हांव म्हणिना की ज्या मनशान 1 लाख दिलो ताणें कांयच करूंक ना. पूण ताका ताच्या लाखांनी ताणें 1 लाख घालो जाल्यार चड पयशे घालूंक ना. म्हणटकीर देव कितें पळयता? देव आमचें काळीज पळयता. देव आमचे दूड जे घालतात ते पळयना. देव फकत पळयता आमचें काळीज. आनी भाव भयणीनो, ज्या भाशेन पोन्न्या कोराराचो लोक आपल्या देव मंदिरान आपली भेट घालतालो, दूड दितालो, कित्याक मोसेसाच्या कायद्या प्रमाणे 10% दिवचे पडटाले. म्हणजे 10% ताका म्हणटालो टायथ, म्हणजे जे आमी भेटयता तें भेटोवनी जावन आसले पोन्न्या कोरार 10%. आनी भाव भयणीनो, ह्या विधवा बायलेन जे 2 लॅपटॉन घातले, तिणें 2 लॅपटॉन जे तिचे कडेन आसले ते सगळे आहले तिका जेवपाक. ह्या फुडें जेन्ना तिणें 2 लॅपटॉन घाले तिका जेवण पासून खावपाक दुडू नासले, अशें देवाचें उतर आमकां सांगता. म्हणजे तिणें फकत 10% घालूंक ना, तिणें 100% घातले. म्हणजे जें तिणें घातलें त्या दिसा देव मंदिरान, तें देवाचेर विस्वास करून, देवाचेर बावट धरून, देवाचेर पूर्ण आपलो विस्वास धरून ते सगळे दुडू घातले. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी नव्या कोराराची भुरगीं, आमी 10% दिता काय? देवान आमकां फकत 10% मोग दिला काय खुर्सार? जेजू जेन्ना ह्या संवसारान येयलो आनी खुर्सार आमचे पासत मेलो, ताणें आपलें आख्खें जिवीत आमच्या मनशा कुडाक भेटयलें. ताणें आमकां आपलो शी नासलो मोग दाखयलो. तो खुर्सार गेलो आनी तो आमचें मरण मेलो. आनी भाव भयणीनो,
आमकां आतां जेजून जें केलां आमचे पासून ती सजमणी आमकां मेळत जाल्या, देवान आमचो इतलो मोग केला तो आमकां कळत जाल्या, आमी बसून रावची ना. आमी फकत आमी रावची ना की म्हाका देव सायबा म्हाका पयलें कितें दी, म्हाका बरें कर, तेन्नाच हांव दितां, अशें आमी केन्नाच करची ना. कित्याक देवान आमकां सगळें केलां. जेजू वरवीं आमकां आपलो मोग दाखयला. पूण आमी बाबाड दवरता काय? आमी खरेंच देवाचेर विश्वास दवरता काय? वो आमी फकत जें आमकां दिसता, आमी पळयता, आमी आयकता, ताजेर आमी चोत्राय धरून आमचें जिवीत जियेता काय? आयज भाव भयणीनो, खिरीत भाशेन आमची चोत्राय आमी देवाच्या उतराचेर दवरुया. देवाचें उतर आमी पाळूंक सुरवात करुया. जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा, देवाचो मोग आमचे भितर वाडत वता. आनी जितलो मोग देवाचो आमचे भितर वाडत वता, तोच मोग आमच्यान आतां दुसऱ्यांक दिवंक जाता. कित्याक आमचे कडेन जें आहा तेंच आमच्यान दिवंक जाता. जें आमचे कडेन ना आमच्यान दिवंक जायना. आनी जो मनीस देवाच्या उतरान रिगून रावता, पवित्र आत्म्याच्या आदारान आपलें जिवीत जियेता, ताचे भितर देव मेळन नासलेलो मोग वतयता. आनी तो मोग जो आमकां मेळ्ळा देवा कडसून, तो मोग आमच्यान देवा कडेन दिवंक जाता, ताचें उतर पाळून आनी आमच्या भाव भयणांक, आमच्या दुस्मानाचो पासून मोग आमच्यान करूंक जाता. ज्या भाशेन ह्या विधवा बायलेन आपले 2 लॅपटॉन जे तिचे कडेन आसलें तें भेटयलें आनी जेजून पळयलें म्हणलें सगळ्यां परस तिणें चड घातलें म्हणून. लोकांनी 1000 घातले काय, 200 घातले काय, 10 लाख घातले काय, सगळ्यां परस 2 लॅपटॉन देवाक मानले, कित्याक तेणें सगळें जें आसलें तें देवाक भेटयलें. आयज भाव भयणीनो, खिरीत भाशेन ह्या वर्तमानाचेर आमी नियाळ करुया. आमी जेजूचो मोग आजून अणभवूंक ना जाल्यार ताच्या उतरान रिगून रावन, पवित्र आत्म्याच्या आदारान तें उतर पाळून सदां आतां देवाच्या मोगान रिगून हो मोग आमी देवाक दिवया, देवाचें उतर पाळुया आनी आमच्या भाव भयणांचो मोग करून, तांकां आदार करून, दिसपट्ट्या जिवितांत तांकां उतर शिकोवन देवाच्या राज्यान भितर सरपाक आयजच्यान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोडवणदारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.